नमस्कार. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयज खबरो. गोंय राज्याची सीमा पार करूंक RT-PCR टेस्ट सक्तीचो. ह्या सक्तीन कारवार एक लग्न ठरवपाचे कुटुंब अडकले. कारवार सध्या कोरोना महामारीची तिसरी लाट येवची शक्यता आशिल्ल्यान राज्याच्या सीमेचेर कडक बंदोबस्त दवरला. गोंयच्या पोळे माजाळी सीमा गेटीचेर कोविड नेगेटिव्ह प्रमाणपत्राची तपासणी करूनच सीमा पार करूंक सोडतात. काल गोव्याचो रहिवासी युवक इस्माईल हेमगेले कारवारच्या चलयेबरोबर लग्नाचो साखरपुडो निश्चित केल्लो. सुमार 30 जाण मेळून कुटुंब सदस्य वाहनाचेर गोवाच्यान कारवार वचूं वयताले. पोळे चेकनाक्यार कोविड तपासणा अधिकाऱ्याक तेमचे कडेन कोणाकडेनच कोविड नेगेटिव्ह RT-PCR प्रमाण ना जावन कोणाकच गेट पार करूं दिलें ना. हे सगळे कुटुंब 2 तास पर्यंत विनंती करते रावले. अखेर साखरपुड्याचो वेळ जावन गेलो तेन्ना कुटुंब प्रमुखान अधिकाऱ्याकडेन लग्नाच्या निश्चिताक ठरयलो वेळ जावन गेलो. मुख्य आशिल्ल्या थोड्या लोकांक तरी कारवार वचूंक अनुमती दिया अशी विनंती करतले माजाळी चेकपोस्टार कर्तव्यात आशिल्ले कर्नाटक पोलीस चित्तकला पोलीस ठाण्याचे अधिकाऱ्यान मानवीय दृश्टीन आणि हे शुभ कार्याचे काम म्हण या आधाराचेर रॅपीड एंटीजन ही टेस्ट करून फक्त मुख्य 8 सदस्यांक कारवार वचूंक अनुमती दिली. बाकीच्या परत गोंयांत वचूं लायले. सध्या कोविड तिसरेची लाट येवची शक्यता असून जिल्हाडळीतान सुरक्षेच्या दृष्टीन कडक बंदोबस्त दवरून कोविड मार्गसूचीचे पालन केला जाल्यार सार्वजनिक मास्क वापरनासतना सुरक्षित अंतर पाळनासतना वागतात. हेजेन कोविड संक्रमण वाडू शकता हितून संशय ना. वट्टार या कोरोना लागून लोक भिवून कंगाल जावन पडलात. पुढे कितें जातले ह्याच प्रतीक्षेत भयान लोक चिंताग्रस्त जावन आसात. मार्च महिन्यात कोरोनाची दुसरी लाट सुरू झाली आणि एप्रिल-मे महिन्यात कोरोनाची भयंकर प्रमाणात वाढ झाली. कोरोनाची संक्रमण संख्या बरोबर मरणाची संख्या बी वाढती आशिल्ली. त्यावेळार उत्तर कन्नड जिल्ह्यात जिल्हाधिकारीन कोरोनाचे कठीण नियम लागू केल्ल्यान लोकां भितर आतंक निर्माण जाल्ले. जाल्यार जून महिन्यात कोरोनाची संक्रमण संख्या कमी जाते गेली आणि जुलै महिन्यात सुरवातेक बऱ्याच प्रमाणात कोरोनाची संक्रमण संख्या कमी जाल्ल्यान उत्तर कन्नड जिल्हा कोरोना मुक्त जातलो अशी चर्चा सुरू झाली. आता जिल्ह्यात कोरोनाची तिसरी लाट येवची भय निर्माण जाला आणि गेल्या 10 दिवसांच्यान उत्तर कन्नड जिल्ह्यात कोरोनाची संक्रमण संख्या वाढती आसा. गेल्या 10 दिवसात जिल्ह्यात 600 पेक्षा जास्त कोरोनाची संक्रमण संख्या नोंद जाली असून 13 लोकांले मरण जाले आसा. गेल्या 10 दिवसात कारवार तालुक्यात 89, अंकोला तालुक्यात 94, कुमटा तालुक्यात 126, होन्नावर तालुक्यात 110 आणि भटकळ तालुक्यात 53 कोरोना संक्रमणाची संख्या नोंद झाली आसा. सध्याक येवच्या कोरोनाच्या तिसरी लाटी लागून जिल्हाधिकारीन काही कठीण क्रम घेयले आसात. जाल्यार काही जण अजूनही मास्क घालनासतना सामाजिक अंतर पाळनासतना फिरती आसात. अशेंच उरलान कोरोनाची तिसरी लाट येवच्याक वेळ लागचो ना. उत्तर कन्नड जिल्हा अरण्यवासियांक वसती खात्यान आर्थीक सवलत दिवचो आदेशाचे राज्य सरकारान खिंच पद्दतीन दितले तेजे स्पश्टीकरण दिवूं जाय. रवींद्र नाईक. कारवार कर्नाटक राज्य सरकाराल्या वसाहत खात्यामार्फत अरण्य प्रदेशात वास्तव्य आशिल्ल्या अरण्यवासियांक घर बांदूक आर्थीक सहाय्य धन दिवूं जाय म्हूण आदेशपत्र जारी केला. त्या आदेशाचे आम्ही अरण्य भूमी हक्क संघर्ष समिती तर्फे जोरदार स्वागत करतात असे संघर्ष समितीचे अध्यक्ष श्री रवींद्र नाईक हेमी सांगले. अरण्यभूमी संघर्ष समितीच्या ते कार्यालयात उलयताले. पुढे तेमी म्हणले की ज्या खात्यामार्फत या अरण्यवासियांक आर्थिक सहाय्य करूं जाय म्हूण आदेशपत्र जारी केला त्या आदेशाचे मौल्यमापन करून राज्य सरकार खिंच पद्दतीन त्या अरण्यवासियांक घर बांदूक ही आर्थिक सवलत दितले ते राज्य सरकारान व्यवस्थित कायदेशीर तपशील प्रकट करचो असो समितीलो आग्रह आसा अशें सांगले. कारण अरण्य अधिकारी ग्रामपंचायत PDOक पत्र बरोवन कळयतात की 1980च्या अरण्य संरक्षण कायद्या प्रमाणे अरण्य प्रदेशात वास्तविक रावच्या कुटुंबाक आश्रय उरू किंवा खिंच्या योजनेची घर बांधूक ग्रामपंचायत मार्फत अनुमती दिवूं जायना असो उल्लेख केला. तश कितें अरण्यवासियान अर्जी दिल्यार ती अर्जी स्विकारूं जायना अशें त्या अर्जेत कळयला. वसती खातें आर्थीक सहाय्य करा म्हूण आदेश दिता. अरण्य खातें तेका आडमेळ हाडटा म्हूण सरकारालो या अरण्यवासियांक मेळचो परिहार तात्पुरतीक नाका. अरण्यभूमी हक्का बरोबर सगळे मूलभूत सौकर्य जाय म्हूण संघर्ष समितीलो आग्रह आसा. वसती खात्यान दिल्लो आदेश कायदेशीर प्रकट करूं जाय. अर्धमर्द आदेश दिवचो संशयाक कारण आसा.
कारण शेजारी शिवमोगा जिल्ह्यात लिंगनमक्कीत निराश्रिताक 1960 सालाच्यान सरकारान 260 हेक्टर जमीन या निराश्रित कुटुंबाक दिल्ली. ह्या जमनीचो डिसेंबर 2017 तेमकां राज्य सरकारान सागवळी करता म्हूण हक्कपत्र मंजूर केलें. अशेंच तुमकुरात राज्य सरकाराच्या आदेशान 1500 हेक्टर प्रदेश दिवूंक जाय आशिल्ले ते मान्य उच्च न्यायालयान रद्द केले. तशेंच राज्य सरकारान केंद्र सरकाराक विनंती केला की ज्या अरण्यवासियांनी जमीन नांवार जावंक अर्ज दिल्ली ती रद्द जाला तेमकां अरण्य खातें टप्प्यान जागे खाली करूं लायतले अशी विनंती करची अर्ज केला. पण वसती खात्यान अरण्यवासियांक आर्थीक मंजुरीचो आदेश खंयचे पद्दतीन दिल्लो उरतलो तेजे स्पश्टीकरण दिवूं जाय म्हूण रवींद्र नाईक हेमी ಆಗ್ರಹ केला. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಸತಿ ಇಲಾಖೆಯು ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ವಾಸ್ತವದ ಇಮಾರತಿಗೆ ವಸತಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಸಹಾಯಧನ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂಬ ಆದೇಶ ಪತ್ರವನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಭೂಮಿ ಹಕ್ಕು ಹೋರಾಟಗಾರರು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅರಣ್ಯ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ವಸತಿಗೆ ವಸತಿ ಇಲಾಖೆಯು ಸಹಾಯಧನ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಆದೇಶಿಸಿದ ಅಂಶದ ಕುರಿತು ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಅದನ್ನ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಆಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆ ಕುರಿತು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಅರಣ್ಯ ಭೂಮಿ ಹಕ್ಕು ಹೋರಾಟಗಾರ ವೇದಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ವಸತಿ ಇಲಾಖೆ ಘೋಷಿಸಿದಂಥ ಆದೇಶವನ್ನ ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಪಿಡಿಒಗಳಿಗೆ ಬರೆದಿರುವಂಥ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಆದೇಶ ಪತ್ರವನ್ನ ಇವತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯತೆಯ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನ ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. राज्य सरकारा खंयच्यान दिवचे आहार किट जोडा तालुक्यात काँग्रेसा खंयच्यान दिते आसा म्हण लोकांली दिशाभूल. भाजप तालुका अध्यक्ष संतोष रेडकर हांगेलो आरोप. जोयडा कर्नाटक इमारत आणि इतर बांधकाम कामगार कल्याण मंडळा खंयच्यान तालुक्यात वितरीत करचे आहार किट हे राज्य सरकारा खंयच्यान दिते आसात. मात्र जोडा तालुक्यात काँग्रेसा खंयच्यान दिते आसा म्हण सांगून लोकांली दिशाभूल करते आसात असो आरोप भाजपचे तालुका अध्यक्ष संतोष रेडकर हांणी केले. आहार किट वाटप करताना काँग्रेसचे कार्यकर्ते देशपांडे हांगेल्या संस्थेकडच्यान हे किट वितरीत करतात म्हण सांगती आसात. ताका लागून सरकाराल्या योजनेचो दुरुपयोग जाती आसा. आगामी काळात जिल्हा आणि तालुका पंचायत निवडणूक डोळ्यासमोर दवरून सरकारी किट आपल्या नावार वितरीत करते आसात. त्याचो जोडा तालुका भाजपच्या वतीन आम्ही निषेध करतात असे संतोष रेडकर हांणी सांगले. अरबी समुद्रात मच्छीमारी बोट बुडली, 6 मच्छीमारांक जीवदान. अरबी समुद्रात प्रचंड लाटेन बोट बुडील घटना घडली. मात्र या बोटीत आशिल्ल्या 6 जणांक वाचोवच्याक यश मेळ्ळें. मुदगा लागीं अरबी समुद्रात ही घटना घडली. शांतिका परमेश्वरी नावाची ही बोट 2 तासाच्या ऑपरेशनानंतर मच्छीमाराले संरक्षण केले. ಹೊಡೆದೋಗ್ರಿ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾದ್ದು ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಪೇಪರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು भटकळात NIN छापा घालून अतिरेक्याबरोबर संपर्कात येयल्या 2 जणांक अटक. भटकळ NIAच्या पथकान भटकळात छापा घालून दहशतवाद्यांच्या संपर्कात येयल्या संशयान 2 जणांक अटक केली. या पार्श्वभूमीर जिल्हा पोलीस अधीक्षकान भटकळ हिंगा मुक्काम ठोकेल आसा. जिल्हा पोलीस विभागाच्या सहकार्यान भटकळातली उमर स्ट्रीट, नारळगुंडी आणि सागर रोड हांच्या घरात पोलिसांन छापा घातलो आणि भटकळ हांचे अमीन जुवे आणि जवाद हेमका ताब्यात घेऊन तेमगेली चौकशी केली. NIN हाजी पहिले दुबईत अटक केल्ल्या एक संशयितालो भावाक ताब्यात घेयला आसा. ते लोक ISISात शामील आशिल्ल्या आरोपांची चौकशी अधिकारी करते आसात. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ
लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.